जे आमी हेल्थाकूय भरपूर आमकां हें जाल्लो आसा, लोकांक तें खबर ना डिफॉरेस्टेशन कितें चड हें जालां तें. आमचें प्लांटेशन ड्रायव बीन करता खूब बरी गजाल आनी हेजो फुडें आमकां तो हेजेरय बरो इफेक्ट जातलो हेल्थार आनी पोल्युशन आमचें हें एअर क्वॉलिटी बरी जातली. माँ के नाम सो तो एक पेड माँ के नाम म्हणून आमी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो आयज आमी फुडाकार घेवन आयज म्हाका दिसता मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी सुरू केल्लो आसा. अशे वेगळे वेगळे प्रोग्राम ह्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या डेथ एनिवर्सरीच्या निमतान हे आख्खे 6 जुलय पर्यंत आमचे चालूच आसतले 23 जून ते 6 जुलय पर्यंत. सो त्या निमतान आयज हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेलो आसा. ते लागून आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक जे आयज हांगा उपस्थित आसतात तांकां सगळ्यांक मनानसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे मुरगांवचे पुलीस स्टेशनाचे आमचे आख्खे PI PSI आनी तांचो आख्खो स्टाफ जेंच्यांनी आमकां कॉपरेट करून जे हांगा आमकां परमिशन दिल्लेलें आसा लावपाक लागून. कित्याक एक पुलीस स्टेशन आमचे तुमी पळयल्यार मुरगांवचे एक बरें पुलीस स्टेशन अशें पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता गोंयांत खूब कमी मेळटलें जे ग्रिनरी आसा. आयज आख्खे पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक सरावंडींग ग्रिनरी आसा. हेन पयलीं आमी हांगा झाडां थोडी लायलेलीं सायलाची बी लायलेली ती आतां व्हडली जावपाक लागली आसा. त्या निमतान आमी परत हो एक सगळी हे फावटी आमी सगळीं फ्रुट्साची झाडां लायलेली आसा आनी फुलांची झाडां लायलेली आसा. सो ह्या निमतान आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हू वॉज अ फावंडर जेणेन फावंडेशन घातलें हे भारतीय जनता पार्टीचे आनी आयज ही भारतीय जनता पार्टी आख्खे जगभर सगळ्यांक बिगस्ट पार्टी म्हणून आयज नोंद जाल्लेली आसा.